केन्द्रापः भक्त्यादि पुण्येच्छामि देवाय नमः तानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे. गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रे उपरांत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयन आता गोंय सैमीक दायज यात्रा सुरू केल्या. गोंयभरच्यान 31 झाडां ताणें सोदून काडल्यात. ही यात्रा जातकूच हेरिटेज ट्री ऑफ इंडिया म्हण हिंदी आनी इंग्लिशीन पुस्तक राजभवन लॉन्च करतले. लोकांक हें पुस्तक फ्री मेळटलें. We'll publish Rajbhavan without any cost. We are going to publish a book, and that book is Heritage Trees of India in English as well as in Hindi. पर्तगाळ मठान असोच एक वड आसा. तो वड खंय 200 वर्सां आदलो. पर्तगाळचे स्वामी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी आनी राज्यपालान मठांत आशिल्ल्या ह्या वडाची पुजा केली. पर्तगाळच्या स्वामीन राज्यपालाच्या कामाची तोखणाय केली. The character of the tree and even the Raj Bhavan is same, because what tree does, it does not demand anything from us. Now what the governor Sridharan Pillai is doing, that he is publishing a book which is totally the information of the sacred trees, and he is distributing to everybody free of cost. He is not expecting any money from that book. He is giving it free of cost. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.